बगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. कोरोना पिडा गूण जावच्या खातीर मागणे. सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा, तुका आमी दीन वाजता कित्याक तूं बरो, तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटा मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशीन येता आनी बोरवोशान तुजे मुखार सडपडता. हे आमचें कलतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण पराता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरस वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल. तुका आसादें म्हणलें कितेंच ना, देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वोकात सोदून काडूंक वावुरता तांकां फावो तें जणवाय बर आनी त्या वखदाक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, सर स्वयंसेवकाक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राखून आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवाक पाटी येवंक कश्टांतल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. दिसपट्टो ग्रास जडोवंक पेसारतल्या सर भाव भयणीक फावो तो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टांतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांक असो आदार दी, लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करता. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. चवथ्या दिसाच्या आत्मीक नवीकरण कार्याक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत. आयज सर्वेस्परान दिल्ली ग्रेस काय गरजेवंतां संगी वांटून घेवच्यान आसा दादोसकाय. आयचो प्रधान याजक मनादिक बाब जोझफ मार्टिस, जिप्पोस सेमिनरीचे आदले रेक्टर आनी आतां प्राध्यापक आनी DSSच्या नव्या गवळीक येवजण तयार करच्या समितीचे मुखेली. तुम्ही सडावत तांकां वळखतात, बरे प्रसंगदार आनी तुमी त्या विशयान तुमी जाणात. आनी ह्या फिरगतीन सहायक विगार जावन थोडे वर्सां आनी तांणी सेवा दिल्या तांकां म्हजे नांवी तशेंच तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी मोगाचो स्वागत. आयचे स्पॉन्सर कंकनाडी तिसऱ्या वाड्याच्या दानींनी दिला. तांकां तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक उडास दवरा. आयच्या मिसाची तेसावां आयच्या मिसाचें मेन तेसांव दितात रिटा रोड्रिगस, तशेंच अर्गामेस दितात फेलिसिटा रोड्रिगस आनी कुटाम. तशेंच आमची रेग्युलर तेसावां झेवियर डिसोजा, तेरेसा आरान्ना, चार्ल्स पीटर आनी क्लोटिल्डा आरान्ना, लॅन्सी रेगो, क्लोटिल्डा आरान्ना तांच्या आत्म्या खातीर. ताचे उपरांत अर्गामेस दितात लॅन्सी रेगो, डॅरन फेर्नांडीस, रोनाल्ड आनी शार्लेट मेनेझेस आनी कुटाम. हांच्या तेसावां खातीर मागोवंक उडास दवरया. आयची लितुर्जी चलोवन व्हरतात श्री संघटन आनी लिजन ऑफ मेरी. लितुर्जी अर्थाबदीत करूंक खुमो करतात गायन मंडळी. कोविड-19 रुली पाळूंक आनी गरजेचो वावर दिवच्या कोविड-19 सेफ्टी समितीच्या मुखेल्यांक स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज 3 वरांच तीं आयल्यांत आनी ताच्या पयलीं थोड्यांनी येवन इगर सॅनिटायज केल्या सकाळीं. तांच्या सर वावराक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचे पासून मागोवंक उडास दवरया. आज आमकां कुमसारां कुमो केल्या सेंट एन्स फ्रायरी बिजय
आमचे कापुजीन याजकांक आनी तशेंच घरच्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाक कुमसाराचो अवकाश मेळ्ळो ना फाल्यां आनी परवां सांजे 5 जावन 5:30 वरांसर कुमसाराक अवकाश आसा. आपल्या जीवाचे जिजून बैठली कुसार तेच बलिदान आमच्या सर्वसावाचे बैठोव्या आकारा दैविक भूत ऐको भक्तीनी यार करया Cristo Spirito Shivata Prasaruya Balidan Bogace Aplyas Jivace Jezun Betayne Kusar Beshina Amcha Sarva Savace Betoya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो San Sebastiano या फिरगजेचो पात्रोन ताच्या मुखांतर ह्या आमच्या फिरगजेक कितलीशीं बेसावां आशिर्वादां मेळ्ळ्यान आमच्या कुटुंबाक बेसावां आनी आशिर्वादां मेळ्ळ्यान देवान असल्या पात्रोन सदांच आमच्या ह्या फिरगजेक दिल्ल्या पासत आनी फिरगजेन जाल्ल्या बऱ्यापणा पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिणयेचो संतोश असो ह्या दादोसकायेचो घूट कितें आमी दादोसकायेन संतोशान जी जाल्यार कितें करी जाय म्हणलें सत आयची वासपां आमकां दोखून दितात. आमचें तें आसचें बरेंपण ग्रेस्तकाय दुबळ्या धाकट्या तें गरजेवंता तें मांडून गेल्ल्या वरवीं आमी दादोशी जावंक शकता म्हणून आयची वासपां आनी लिथुर्जी आमकां उलो दितात. तरी घडीभर मावून रावया. आमी जर तर खंतीन आनी बेजारायन आसाव आमच्या काळजा भितर संतोष ना तर स्वार्थ जावं पुरो कारण जावं पुरो बक्षी नासतना रावुल्लें कारण जावं पुरो आमचें तें आसो हांकर गर्व ह्या आनी हेर सर आमच्या पातकांक पयल्यान पयलें देवा लागचें बोगसणें मागया तशेंच एकामेका तावनी बोगसणें आमी मागया. आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुझ्या उतरां बसोत आनी जेजूक साक्षी जावन जिवनचे खातीर सांत सब्यास्त्यांवरच साक्षान पवित्र आत्म्याच्या बळान तुका घट सवाय दिली आनी तुजी भावार्थाची सता उगडे बेगरन खालतेपणान मागून घेवंक आनी आमच्या पवित्र सभे मकार तिरायन रावंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीनियम पुस्तक ग्रंथांतले वाचप. सर्वेस्पर तुजो देव तुका एक समृद्ध देशाक हाडटलो. न्हंयांचो आनी झरींचो देश तो. पालक्यांनी तशेंच दोंगरांनी धरणीपोंदलें उदक उमाळून आसलेलो देश तो. गोव जव दाको अंजूर दाळंबां उत्पन्न जाता तसलो देश तो. जैतानाच्या रुखाचो आनी मोवांचो देश तो. त्या देशांत तुज्या काणाचो आबार आसचो ना आनी तुका कांयच उणें पडचें ना. तेंच्या पात्रांनी लोंकोड आसा आनी दोगरांतलें तुवें तांबें कोडून काडयेत. तुवें तें खावन जेवन दादोशी जाल्ल्या वेळार तो समृद्ध देश तुका दिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें उपकार बावडूंक जाय. सर्वेस्पर तुज्या देवाचो उगडास दवर. तुवें ग्रेस्तकाय पुंजावंक तुका सकत दिली ताणें. कित्याक तो तुज्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या सल्ल्याक विश्वासी रावलो आनी आज पर्यंत तो तशें रावला. सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं विसरशी जाल्यार, हेर देवा फाटल्यान तूं वेशी जाल्यार आनी तांची सेवा करून तांचे मुखार सरपटशी जाल्यार आज हांव तुमकां सत्राय दितां. तुमी खंडीत नाश जातेल्यात. देवाचें उतर हें. देवाची वडका. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरदार सरता तुतुरीच्या नादान सर्वस्व सडत वेता. की
आमच्या रय घरसिया ताका वाकण संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सकासता उत्तुरीच्या नादात सर्वेश्वर सडकवेता आखी प्रीतमेसो राजात सगळे तुमचे निपुणायंतची कीर्त गाय जनांगाचेर सर्वाधिकार ताने घेतला आपल्या पवित्र सिंहासनार ताने बसका घेतला संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सकासता उत्तुरीच्या नादात सर्वस्वर सडकवेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सकासता उत्तुरीच्या नादात सर्वस्वर सडकवेता सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक जय देवाचे उतर जिवें आणि क्रियात्मक ते करे मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आणि चिंतना पारखितात सले सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक जय सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो मुखाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सम्या एक पोटी अधिकारी वर्गाच्या एकल्यानं ताका सवाल करीत म्हळें बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिबी जोडूंक हांवें कितें करीचें जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हूण कित्याक तूं सांगताय बरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय मू प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारिनाका सोरिनाका फोटसाक सांगिनाका तुज्या आवय बापायक मान दी ह्या मनशान जाप दिवन म्हळें हे सर उपादेश म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळना आयलां इतलें आयकतच जेजून ताका म्हळें तुवें कितें करीचें जावचें एक मात्र उणें आसा आनी तें आसा तें जावन आसा सगळें तुजे लागीं आसलें वीक मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका यथेश्ट दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर हीं उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो कित्याक तो विशेष ग्रेस्त जावन आसलो देवाची भोतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो मंगळूर शहराच्या निवृत्त एका नावाडीक दाक्तेरान भलायकी विशयेंत उलोवचीं उतरां सभार आमी आयकल्यां ताचे पैकी एक ताचें भाशण हांवें एक दीस आयकलें आनी ताणें सांगलेले थोडे संगती गजाली
बोवा पुरबायेच्यो म्हणून म्हाका बगले. सकला लागीं तो विचारता, हांगासर आशिल्ल्यांक तुमकां बरी भलायकी कितल्या जाणांक जाय म्हण बगता. सकलांचे हात वयर गेले. बरी भलायकी म्हाकाय जाय आमकांय जाय म्हणून कळ्ळें. तरी बरी भलायकी जायचे जाल्यार भलायकेचो गूट कसलो? एका दाक्तेरान म्हणची उतरां, जर तर तुमच्या जिणेंत बरी भलायकी म्हळ्यार मोतीची, कुडीची आनी आत्म्याची, मोतीची, कुडीची आनी आत्म्याची हे तीन संगतीची भलायकी आशिल्लो व्यक्ती तो निजायकी बऱ्या भलायकेन आसा म्हणून आमी सांगयत. असली भलायकी तुमकां जायचे जाल्यार दाक्तेर म्हणालो, सकडांचो मोग करा, सकडांचो मोग करा, एकामेका बोगशिया. आनी एक उतार तो म्हणालो, तुमचे लागीं आशिल्ले बरे संगती हेरां सांगी प्रत्येक जावन गरजेवंत सांगाता वांटून घेवया, तो तुमकां बरी भलायकी लाभतली, म्हळ्यार तुमकां दादोसकाय लाभतली. कितली गुंडायेची, आपुरबायेची आनी भलायकेच्या गुटाची उतरां भावा भयणीनो. आनी ही संगत नियाळोवंक आतां आमी आयकलेलीं 2 वाचपां तशेंच किर्तनकारान म्हणिल्लीं उतरां होच संदेश आमचे मुखार दवरूंक आशेता. मनीस संतोष अपेक्षिता, मनीस ताच्या जिणेंत दादोसकाय अपेक्षिता, मनीस ताच्या जिणेंत शांती समाधान आशेता. तरी आमचे लागीं आशिल्लें पयल्या तें प्रत्येक जावन गरजेवंता तें वांटून गेल्ल्या वेळार ती बरी भलायकी, संतोष, दादोसकाय आमकां मेळटा. पयलें वाचप द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें काडलें आनी ह्या वाचपांत आमकां दाखोवन दिता की आमचो देव इतलो संतोष भरीत, दादोसकाय असो कित्याक? देवा तें सदांच संतोष कित्याक वाळटा? देवा तें दादोसकाय कित्याक सदांच आमकां दिसता? मूळ कारण आमचो देव ताचें तें कितें बरेपण आसा, ताचें तें कितें कसली ग्रेस्तकाय आसा ती हेरां तें वांटून देता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता, देवान इस्रायल परज्याक लागलें, देवान इस्रायल परजेचो पोस केलो, देवान इस्रायल परजे ताणेंत आनी बुकेंत आसतना तांकां सांगात दिलो, देवान इस्रायल परजा तांच्या वैरी तांकां बाचाव केलो. म्हळ्यार अर्थ कितें? देवा थंय आशिल्ली पवित्रताय, देवा थंय आशिल्लें बळ, देवा थंय आशिल्ली दादोसकाय देव इस्रायल परजे तें वांटून घेता. आनी हें जावन आसा बरेपण आमच्या देवाचें. देवा थंय आशिल्लें बरेपण हेरां तें वांटून घेवचें. आनी हें सत जेजू तें दर म्हणल्या बरी आमकां दिता. घेयात आनी खायात, घेयात आनी पियेयात. म्हळ्यार अर्थ कितें? जेजू तें आशिल्ले आमोलीक संगती तो वांटून घेता. देखून देवा थंय सदांच दादोसकाय दिसता. आनी हें सत आयची किर्तनकारी आमकां सांगता. आनी किर्तनकार म्हणटा, आमचो देव दळबारांचो महोन्नत असो, आमचो देव पदवेदार. पूण ही पदवी, देवाची महिमा, देवाची महोन्नताची सकत देव मनुष्य थंय वांटून घेता. कितल्या पुरबायेचीं उतरां. आनी आयच्या वांजेलांत आमकां खरी दादोसकाय, नीज संतोष, खरें बरेपण खंयच्या नाटापून आसा की म्हणून दाखयलां. विशेश कितें म्हळ्यार सांत लुकाच्या वांजेलांत एक ग्रेस्त मनशाची जिणी वर्णिल्या. 3 रितीचे ग्रेस्त मनीस आशिल्ले आनी तांच्या ग्रेस्तकाये वरवीं कितें जालें म्हणून सांत लूक 3 ग्रेस्त मनशाची काणी आमकां सांगता. पयलें लुकाचो वांजेल 16 अध्याय 19 तावन 30 आनी 1 वळींत आमी एका ग्रेस्त मनशाची जिणी आयकता. ओ ग्रेस्त मनीस पितांबर न्हेसतलो, खातलो, जेवतलो, पियेतलो, ताचे लागीं रावळेर आसलें रावोंक. पूण जिणयेच्या अंतीम घडये हो ग्रेस्त मनीस रोडकुरो जाता. हो ग्रेस्त रोडकुरो मनीस जाता.
मेल्या उपरांत अब्राम लागीं बोमारता रडटा म्हणटा एक पटी हांगासर लाजरसाक धाड ताच्या गेटी लागीं बसुल्लो लाजर तो भुकेल्लो तानेल्लो एकसुरो आशिल्लो रुवांनी भरलेलो पण हो ग्रेस्त मनीस ताका पळयना लेखिना वळखना ताची दिश्ट तेणें वचना देखून हो ग्रेस्त मनीस दुडवान ग्रेस्त जावं पुरो जिनयेंत आनी दादोसकायेंत भिकारी जावन आशिल्लो जिनयेंत ग्रेस्त म्हळ्यार जिनयेंत ग्रेस्त नातुल्लो दुडवान ग्रेस्त आशिल्लो पण जिनयेंत संतोषान एक भिकारी जालो रडकुरो जालो देखून लोक म्हणटा हो एक रडकुरो ग्रेस्त मनशान केदाळे आसच आशिल्लें रडोंक नजो आशिल्लें पण हो ग्रेस्त मनीस विपर्यास रडता रडकुरो ग्रेस्त मनीस दुसरो ग्रेस्त मनीस लुकाचो वांजेल 12 अध्याय 13 तावन 20 आनी 1 वळेन आमी बसता आनी एकलो ग्रेस्त मनीस आशिल्लो त्या वर्सा ताणें केल्ल्या सर कामा खातीर ताका बरें फळ मेळिल्लें जाय पुरतें फळ मेळिल्लें चिंतिल्ल्या वरनी चड फळ मेळिल्लें आनी हो मनीस कितें करता आशिल्लें दास्तान करता आनी दास्तान करून ताका जागो पावना गुदावां पावनात नवी व्हडलीं गुदावां बांदता आनी ह्या ग्रेस्त मनशाक लुकाच्या वांजेलान सांगलां हो पिसो कित्याक हो ग्रेस्त मनीस पिसो कित्याक तो नेणा आशिल्लो तसो तो दीस आनी ती रात आखरेची म्हणून ताच्या गांवांत जायतो मनीस आशिल्लो दुबळो आशिल्लो धाकटो आशिल्लो आनी ह्या मनशा लागीं जाय तितलें आशिल्लें ताका म्हण येता आशिल्लें हांव बरें जेवतां खाता पियेतां आनी म्हज्या लागीं एक्स्ट्रा आसा जाय पुरतें चड आसा म्हजे कितलेशे दुबळे भाव भयणी कितलेशे घरची मनशां आसात आविल्ले वांटून घेता म्हणटा आशिल्लो त्या दाडो तो बुद्वण जाता आशिल्लो ना पवित्र पुस्तक म्हणटा पिसो मनीस आरे पिशा म्हणलो शब्द उपाय केला कित्याक तो पिसो क्रिस्त मनशान पिसो जावंक जायना क्रिस्त मनीस बुद्वण जायचे आशिल्लो पण हो पवित्र पुस्तक ह्या मनशा पिसो म्हणटा कित्याक ताचे तें दादोसकाय नातिल्ली ताचे तें आशिल्लें वांटून घेवचें मोन ताचे तें नातिल्लें देखून पवित्र पुस्तक ह्या मनशाक पिसो म्हणटा आनी तिसऱ्या ग्रेस्त मनशाची वपार ह्या ग्रेस्त मनशाची जिणी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें लुकाचो वांजेल 18वो अध्याय आनी एकलो ग्रेस्त मनीस हाचे थंय मस्त बरेपण आशिल्लें उपादेश पाळसो मनीस वो उपादेश पाळसो मनीस बरेपण आशिल्लो मनीस पण दुडो आशिल्लो जायतो समी ताका म्हणटा तुजे लागीं आशिल्लें सक्कड बोगलेक दवर दुबळ्या धाकट्यांक दी मागीर पाटलाव कर पण पवित्र पुस्तक म्हणटा लुकाचो वांजेल हो ग्रेस्त मनीस बेजारायेन भरलो बेजारायेचो ग्रेस्त मनीस वो ग्रेस्त मनशान बेजारायन आसोनच आशिल्लें ग्रेस्त मनशान खुशाल बरीत आसा तें आशिल्लें पण पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या ग्रेस्त मनशा लागीं इतलो दुडवा आशिल्लो की दुडवाक चिडकोन रावलो की हो मनीस दुडवातावन मेकळो जावन ताका जावना देखून पवित्र पुस्तक ह्या मनशाक म्हणटा बेजारायेचो ग्रेस्त मनीस कसले विपर्यास भाव भयणीनो ते ग्रेस्त मनीस एकलो रडकुरो दुसरो पिसो आनी तिसरो बेजारायेचो दुडवाने सकड मोलादी पयशे आसले मनीस घरां तांच्या लागीं वडोडलीं आशिल्लीं तांच्या लागीं जेवण खावंक दराळ आशिल्लें पूण जिणयेंत दादोसकायेंत हे तेगी व्यक्ती भिकारी हे तेगी ग्रेस्त मनीस जिणयेंत दादोसकायेंत संतोषान शांती समाधानेन हे मनीस भिकारी जाल्ले तर हांव आनी तुमी भाव भयणीनो ग्रेस्त की भिकारी जबाब आमी दिजे हांवें दिवंक जायना हांवें म्हज्या जिणयेक म्हणयेत आमी साबार पटीन दुडवान जावं पुरो हेर देण्यांनी ग्रेस्त जावं पुरो पूण जिणयेंत आनी दादोसकायेंत जर तर आमी भिकारी भाव भयणीनो आमच्या जिणयेक अर्थ ना दुडवांत ग्रेस्त आसून हेर संगतींनी भिकारी जाले आमच्या जिणयेन मोल ना आमी जावं पुरो रडकुरे आमी जावं पुरो बेजारायेचे आमी जावं पुरो पिशे
चीना भाशेंत एक लांब सांगणी अशी आसा मालगड्यांनी दिल्ली खंय तांच्या ही सांगणी अशी आसा ही सांगण्यान म्हणटा तुज्या जिणयेन जर तर एका वराची दादोसकाय एका वराचो संतोष आयजे जाल्यार कितें गरजेचें तुवें वच आनी न्हिदे जेम काड बरी न्हीद एका वराची न्हीद आयली म्हणटाना जाग जाताना खुशी जाता देखून एका वराचो संतोष म्हाका जाय एका वराची दादोसकाय म्हाका जाय एका वराचें शांती समाधान म्हाका जाय जाल्यार वचून न्हिदे भितरल्या कुडान दार घाल आनी न्हिदे तुज्या जिणयेंत एका दिसाचो संतोष जाय तुका एका वराचो संतोष पावना एका दिसाची दादोसकाय जाय तर तें कितें गरजेचें वच खंय भोंवंक वच दर्या तडीक वच मासली धरूंक वच इश्टा सांगाता सकाळीं वचून संजेर पाटये एक दीस म्हजो बिंदास हांवें करशीं भोगता जाल्यार एका दिसाची दादोसकाय म्हाका जाय जे जाल्यार सकाळीं वचून सांजेर ये तुजे हव्यास हॉबीज कितें आसा ताचो उपाय कर सांगणी म्हणटा तुज्या जिणेन एका वर्साचो संतोष जाय म्हण तुका भोगता एका वर्साची दादोसकाय आनी तृप्ती जाय म्हण भोगता तर तुवें कितें करचें एक वेव्हार सुरू कर ल्हानशें बिझनेस सुरू कर व्हडलें सुरू केल्यार जावचें ना आतां सुरू करिनाकात कित्याक म्हळ्यार आतां सुरू केल्यार टेन्शन चड जायत देखून एक ल्हान बिझनेस वेव्हार सुरू कर आनी एका वर्सा भितर तुका प्रतिफळ मेळटलो तुवें घाल्ले पयशे तुवें घाल्ले आलोचनो तुवें घाल्ले सकट संगती तुका एका वर्साच्या अखेरेक फाटीं मेळटले देखून एका वर्साचो संतोष आयचे जाल्यार एक व्यापार कर काले म्हणी व्याप्त सुरू कर पळोव तुज्या जिणयेंत जिणीभर लायफ लाँग तुका संतोष जाय जिणीभर तुका दादोसकाय जाय कंटेंटमेंट तुज्या जिणीभर यू नीड कंटेंटमेंट हॅपीनेस पीस जॉय सेरेनिटी हें तुका जाय तुजें तें आसतलें हेरांक सांगाता वांटून घे हांवें सांगिल्लें न्ही हें चीना गांवच्या मालगड्यांनी बुद्धवंतांनी सांगिल्ली गजाल भावा भयणीनो कितल्याशा वर्सां शेतां आदीं सांगलेली जिणीभर तुका तृप्ती जाय म्हण भोगता जिणीभर तुका दादोसकाय जाय म्हण भोगता जिणीभर तुका संतोष जाय म्हण भोगता जाल्यार तुजें तें आसले संगती हेरांक सांगाता प्रत्येक जावन घर जिवंत सांगाता तूं वांटून घे भावा भयणीनो संदेश बोवा पुरबायेचो आनी संदेश आमकां सगळ्यांक समजोवंक शकता पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत सांत पावलाच्या उतरांत सांगचें जाल्यार देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन इन रिसिवींग दिल्ल्यान मेळचो संतोष दिल्ल्यान मेळची तृप्ती आमी घेवच्या तितली मेळना कोणी एकली व्यक्ती कोणी एकलो मनीस दुबळ्या धाकट्यांक कुमोग केल्लो तो दुबळो जावना तो खंयच्याय मनशाची जिणीव आसा हेरांक कुमोग केल्ली व्यक्ती कुमोग केल्लो मनीस ह्या तुमच्याच जिणयेंत आमी जावं खंडी जावं जाणा तुमच्या पैकी सगळ्यांनी जावं पुरो थोड्यांनी इल्लें चड थोड्यांनी इल्लें उणें हेरान तें वांटून घेतलां ताचे वरवीं तुमी दुबळी जावना खंडी जावं दुबळी जायना हेरांत हांव कितें हेरान तें हांव वांटून घेता तो म्हज्या काळजांत दिल्लो संतोष भोगता हांव चिंता हो जावन आसा सगळ्यांचो तुमचो अनुभव हांगासर आसली सगळां तुमी म्हज्या टीव्हीर आयकून सगळां कांयपणी तुमी बरेपण केलां व्हडलें न्ही जाल्यार ल्हानपणांतपणी तुमी केलां सगळ्यांनी केलां आमचें तें बरेपण आसा देवाक आमी अर्गां दिवया असलें बरेपण आमचें तें आसा आनी कोणाकय एका मनशाक कुमोग केल्ल्या वेळार म्हज्या काळजांत चिंतिनातल्या बरी एका नमणेचो संतोष येता एक तृप्ती येता जावं पुरो म्हजेच खर्चाक म्हण दवरले इल्ले पयशे एका गरजे बुकेल्ल्या ताणेल्ल्या मनशाक हांवें दिले ह्या दिसांनी मी पळयता कितलेशे मनीस बुकेन आनी ताणेन आसात काम नासतना आसात सांबाळ मेळनातले आसात कितलेशे मनीस वाटसुऱ्यार आसात जावं पुरो आमी व्हडल्यांनी ल्हान मट्टार कुमोग केल्ल्या वेळार आमकां एका नंबरेची तृप्ती मेळटा भावा भयणानो कित्याक हें देवान दिवचें आमकां एक देणें जेजूची जिणी पळोवया जेजूच्या जिणयेची तृप्ती कितें आसली जेजूच्या जिणयेची दादोसकाय कितें आसली घेयात आनी खायात घेयात आनी पियेयात जेजून सांगलें घे खा
घे आनी पिये. जेजूची जिणी जावन आसली दिवची जिणी सांजो वांजेल मोगाचो वांजेल म्हणटात. सांजो वांजेल तशेंच सांजोवान बरयल्लीं पत्रां मोगाचो शीस ह्या आपोस्तल म्हणून नांव दिलां सांजोवां. आनी बायबलांत मोग म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा मोग म्हणल्यार दिवचें. टू लव इज टू गिव. तो जावन आसा अर्थ मोगाचो. देखून भाव भयणीनो आयचे दिसा सांबोस्त्यांव आमकां आपणी दिता. सांबोस्त्यांची जिणी कितें जावन आसली दिवची जिणी. पयली सभे खातीर ताची जिणी दिली. ताची कूड आनी रगत ताणें दिली. एक माटतीर तो मेलो रथ साक्षी तो जालो. देखून ताचे जिणयेन तृप्ती मेळ्ळी ताका. ताचे जिणयेन ताका दादोसकाय मेळ्ळी. देवाक तो मेस्वलो. आमचे कडेन दिवचें म्हणटना सुमार चिंतचें जावं बरो पयशे नात म्हजे कडेन. पयशे मात्र दिवचे न्ही. दुडू मात्र दिवचे न्ही. आस्त आनी भांगर मात्र दिवचे न्ही. म्हणून बरो आमच्या लागीं तितलें दिवंक ना. आमच्या लागीं साबार बऱ्यो संगती आसात भाव भयणीनो. साबार बरे गूण आसात आमच्या लागीं. देवान दिल्लीं साबार देणी आनी तालेंत आसात भाव भयणीनो. जावं बरो म्हज्या लागीं मस्त वेळ आसा. म्हजो इल्लो वेळ आनी एकल्याक दिवंक हांव सकता घे. जावं बरो म्हज्या लागीं एक बरें उतार आनी एकल्यान कितें बरें केल्ल्या वेळार कोडी काडचे आमी फस्ट आनी खबरो करच्यान आमी सडावत मुखार आसता. पण आनी एकल्यान बरें केल्ल्या वेळार एक बरो शब्द ताका एक बरें सांगचो तो शब्द एनकरेजींग वर्ड ताची एक पार्ट पूण बरें केलें तुवें बरो उलयलोय तुवें. जावं बरो आनी एकल्याच्या घरा म्हजो इल्लो वेळ दिवंक हांव शकता. एक बरें उतार दिवंक हांव शकता. वाटो कितल्योय आसात भाव भयणीनो आमकां बरें करचें. दुडवानीच आमी करी जाय म्हणून ना. देखून भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आयची वाचपां आयचो संदेश आमकां धर म्हण सांगता. दादोसकाय जिणयेंत दादोसकाय मेळाजे जाल्यार गूड कसलो. जिणयेंत दादोसकाय मेळाजे जाल्यार गूड कसलो. जिणयेंत तृप्ती मेळा जाय तर जिणयेंत संतोष मेळा जाय तर म्हजे लागीं आसली कसली क्रेस्तकाय जावं पुरो दुडवाची क्रेस्तकाय म्हण हांव सांगना. म्हणजे ती आसा साबार देण्याची क्रेस्तकाय. म्हज्या लागीं तालेंताची क्रेस्तकाय आसा. म्हज्या लागीं बरेपणाची क्रेस्तकाय आसा. ती एका गरजेच्या मनशातें हांव वांटून घेवंक आनी अशें उदार मन म्हजें दाखोवंक म्हणजे तें आसलो स्वार्थ हांवें सोडूंक आनी अशें समियाच्या फाटल्यान हांवें वचून सांबोस्त्यांची देख हांवें काण घेवन तृप्ती भरूंक जाय अशी कृपा मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बेतोनी त्यागाची निशाणी आमच्या क्रिस्त वावराची ओपून घे मोगा मानून घे दये कानी बापा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची गोवाक नाता होऊन किल्लो दाता फोळांनी वायन जालो गोवाक नाता होऊन किल्लो दाता फोळांनी वायन जालो समर्पित तुझ्या पायांत पडला बदल तुझ्या मोगचनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया.
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पिढी सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, बसत्या तुझ्या भक्ताच्या जैत असो उडास करून आमी तुका वो यज्ञ समर्पिताव. ताचे वरवीं आमची काळजां तमन आसतना तुज्या मोगाच्या उजवाडान लासो आनी तीर रावतेल्या बसयलेले इनाम आमी जोडूंक फावो. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उभारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बसत्या तुज्या रक्षण साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमचे अस्कत गयेन क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सत आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोंसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें दिवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावटसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पावन आमी परगटा. तुझ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेजता तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेज तुजे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत सेबेस्त्यांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. सोमयान शिकयलेले आमचे बापाचे मागणे एका मनान आनी काळजान आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकलेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससना. समयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. संतोष भरीत काळजान माया मोगस गुर जावन एकामेका शांती आमी दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. भयणीनो जेजू आमचो सोमी, देवाची शेळी संसाराचें आनी आमचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
mantato che di stare un sona Gesù tuja putra praka di Jakashida Amche atme tareya Amche atme bukilya Jesu tuka sencha kaisa Ulekrika Ragonasa Jimitaso Induzaloi Ursarve Tundilo Amche Atme Tareya Amche Atme Bukilya Jesu Tuka Sencha Kaisa Ulekrika Ragonasa प्रभु मेरा जीवन साथी है मेरा एक साथी है प्रभु मेरा जीवन साथी है मेरा एक साथी है चलना मेरे साथ प्रभु चलना मेरे साथ प्रभु चलना मेरे साथ प्रभु चलना मेरे साथ प्रभु प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बोसत्या तुझ्या रक्षसाक्षीन तुझ्या सेवेन विश्वासी आणि कष्टा मरणात जैतेवन केलोय आम्ही सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवन कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सरपोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो ओसनेया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सांसबेस्तमाच्या नवानाक आमी भक्तीपणान आयती जावया सुरविले मागणे संगता आमी मागया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आनी देखी प्रमाणे जीवन रक्त साक्षाचे मरण सुसुरल्या भाग्यवंत सेबेस्त्यावंक आमचो शारती कन दिल्ल्या पासून तुका अर्घ दिता तुझ्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कृपेच्या देण्यानी तुवें नेटयलाय थानी धैर्यान
बाबात परगट उसारून तुवें तांकां फावो केले. तांचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावरता आनी तुका वाखणटा. सोर थरांच्या पिडेश्रेंतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचे येवंक सोडताय ते कश्ट आनी आनवारां दैरान आनी सोंसणिकायेन सोंसून ताचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आतां ते सवा खातीर आमी मौन रितीन मागया. साबार जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक रितीन कोरोना पिडा बेगीनच गूण जावच्या खातीर मागया. जाग्याचे समस्ये सारके जावचे खातीर मागोवंक सांगलें आसा तांचे खातीर मागया. कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. प्रत्येक रितीन एका भुरग्याचें कॅन्सर पिडा गूण जावंक मागोवंक सांगलां त्या भुरग्या खातीर मागया. मोतीचें समाधान मेळच्या खातीर बरें काम मेळच्या खातीर कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवा जाणांनी बऱ्या शगुणांनी वाडच्या खातीर परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबां सुसंदेस उगडासकाण तांचे खातीर मागया. प्रायवंत आसो पिडेस्तांचो आमी उगडास काडया तांचे खातीर मागया. फिरगजींत हाती घेतली येवजण पंथा पावच्या खातीर मागया. प्रत्येक रितीन फिरगजींत सेवा दिवच्या कोविड सेफ्टी कमिटीच्या संद्यां खातीर आमी मागया. आमकां कुमो करच्या खातीर आमी मागया. आमचे कडेन मागोवंक सांगली आसात तांचो उगडास काडया तांचे खातीर मागया. आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मौन रितीन मागया. Bhagavant Sebastião ama passot vinati कर. Hristuse błogosławiakami wchodzącej kati. Servis potumcze sove asu. Tumczej sowej aso. Prartuja. Servis paramcha deva. Bhagavant Sebastião tuja rakt sakshan. Kain subiyan sanaplo bavat परगट उसारलो आणि दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भाऊ बहिणीक भावार्थांत थीर रावंक धैर्य दिले. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरूं ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या. खऱ्या भावार्थान थीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पळोवंक तुजी बळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. पिडेस्तां खातीर प्रत्येक रितीन मागणे सान सेबेस्तांव पिडेस्तांचो वैज ह्या वैजा लागीं आमची पिडा शिडा समर्पण दिवया. जेजू लागीं तो विनाती कर आमकां बरी भलायकी दिवं दी म्हणून ह्या वेळा प्रत्येक रितीन मागया. सुमयाची नावी आमचो आदार. सुमयान दयेन आयक मोचे मागणे. Ani moci Bóg tudzie Twoje pałądi. सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसू. Tumczej sowej aso. प्रार्थुया. सर्वेस पराकुडीचे पिडन कष्टतल्या या तुझ्या साकरा साकारणीचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्या आत्म्याक नवें बळ दी. हे बरी कश्टा वरवीं सुदारून तुझे दयेन बेगीन बरी जातल्या म्हूण तांकां भोगून दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमची तारण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाटोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. रेली कसो आशिर्वाद.
San Sebastião, amamos sonatikar, bageng kursaचे कृपेने निवारा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.